स्वयंसहाय्य गटाच्या वांगड्यांक अपघाती मरण विम्याचो लाभ मेळटलो। हाका लागून 141 विमा सखीची नोंदणी केल्या। बँका कडल्यान राज्यांतल्या स्वयंसहाय्य गटांक 312 कोटींचे रीण वाटला। स्वयंसहाय्य गटांनी आता मेरेन 480 ब्रँड तयार केल्यात। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला बिरेस्तारा गोय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मोहिमेची बसका जाली। बसकेक ग्रामीण विकास यंत्रणा खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हाजीर आशिल्ले। स्वयंसहाय्य गटांनी केल्ल्या उत्पादनांचे विक्रे खातीर मार्केटाची स्थापना करतले। राज्यांत 3200 स्वयंसहाय्य गट आशिल्ल्यान तांकां 8.28 कोटींचो घोळटो निधी दिला। विविध योजण्यो 60% केंद्रीय निधी आणि 40% राज्य सरकाराच्या निधींच्या आदारार राबयतात। स्वयंसहाय्य गटांचो आंकडो आनी 300 ते 400 वाडचो म्हूण यत्न करतले। कागदपत्रांच्या डिजिटायझेशनाचे कामूय हातांत घेतला अशें कळीत केला। काँग्रेसींतल्यान भाजपांत आयिल्ल्या 8 आमदारांच्या अपात्र संबंधी सभापती रमेश तवडकार हांणी दिल्ल्या आदेशाक गिरीश चोडणकर हांणी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें। मजगतीं ह्या प्रकरणाची सुनावणी काल जाली ना, पूण आयज जाली। फाटल्या सरकाराच्या काळांत काँग्रेसींतल्यान भायर सरून भाजपांत आयिल्ल्या 10 आमदारां संबंधी दिल्ल्या पोरणो आदेश मान्य करून उच्च न्यायालयान 8 आमदारांच्या आड गिरीश चोडणकर हांणी दाखल केल्ली याचिका निकालान काडली। सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुचोवणे प्रमाण गिरीश चोडणकर हांणी उच्च न्यायालयान याचिका दाखल केली। सर्वोच्च न्यायालयान हे प्रकरणाची सुनावणी वेळार सभापतींच्या आदेशा आड संविधानाच्या कलम 136 खाला याचिका दाखल केल्या। कलम 136 खाला सर्वोच्च न्यायालयाक ह्या प्रकरणाची सुनावणी करपाक मेळना अशें मुखेल न्यायाधीश संजीव खन्ना हांणी स्पश्ट केलें। मुखेल न्यायाधीश संजीव खन्ना हांणी चोडणकर हांकां कलम 226 खाला उच्च न्यायालयात वचपाचे निर्देश दिले। हाचे उपरांत चोडणकर हांणी ही याचिका फाटीं घेतली। गोय नागरी सेवेचे अधिकारी ईशान सावंताची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचे OSD म्हणून नेमणूक केल्या। तशेंच ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ शरद काळे हांची गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचे विशेष सल्लागार म्हणून नेमणूक केल्या। हे विशींचो आदेश सरकारान जारी केला। उसगांव पंचायतीच्या सचिव होनाजी मोरजकारांनी चलयेचो विनयभंग करपाचो यत्न केल्लो। ह्या प्रकरणात दुबावितान फोंडेच्या सत्र न्यायालयान अंतरीम जामिनी खातीर अर्ज दाखल केल्लो। ताचेर बेरेस्तारा सुनावणी जावन ताका कोर्टान आतां दिलासो दिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेंत 8व्या वेतन आयोगाची स्थापणूक करपाची मान्यताय दिल्या। मजगतीं 8व्या वेतन आयोगाक लागून 1.2 कोटी परस चड केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचो आनी निवृत्ती वेतनधारकांचो पगार आनी पेन्शनांत सुदारणा जातली। हे संबंधी माहिती दितना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी 8व्या वेतन आयोगाची शिफारसी फुडल्या वर्सा सादर करतले अशें स्पश्ट केलां। 7व्या वेतन आयोगाची मुजत 31 डिसेंबर 2025 दिसा सोंपता। ताका लागून केंद्र सरकाराचे कर्मचारी हे संबंधी घोषणा जावपाची आतुरतायेन वाट पळयताले। नव्या पगार आयोगाची स्थापणूक करपा संबंधी फाटल्या वर्सा कर्मचारी प्रतिनिधी आनी वेगवेगळ्या कामगार संघटनांनी सरकारा कडेन जायत्यो बसका घेतिल्ल्यो। अर्थसंकल्पा पयलीं जाल्ले बसकेचो एक भाग म्हूण हालींच संघटनांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांकां मेळून सुमार 50 लाख केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यां खातीर आनी 700 लाख पेन्शनधारकांक 8व्या वेतन आयोगाची स्थापन करपाची मागणी केली। अदानी कंपनीच्या कथित गैरप्रकाराविशीं गौप्यस्फोट करपी हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद करपाची घोषणा केल्या।
संस्थापक नॅथन अँडरसन हांणी ब्लॉग पोस्टान वेगवेगळी कारणां दिवन कंपनी बंद करपाची घोशणा केली। ही माहिती ताणें एक्स ह्या सोशल मिडियाचेर दिला। ताणें एक्साचेर पोस्ट बरोवन आनी कंपनी बंद करपाचो निर्णय जाहीर केलो। तशेंच आमी कंपनी बंद करपाचो निर्णय घेतात आनी आमी थारायिल्लें सगळें पुराय जाल्ल्यान आतां कंपनी बंद करतात अशें ताणें सांगलां। हिंडनबर्ग रिसर्च हे कंपनीन 2023 वर्सा आपल्या अहवालांत अदानी कंपनीच्या आड गंभीर आरोप केले। कॉर्पोरेट जगांत सगळ्यांत व्हड भ्रश्टाचार अदानी कंपनीन केल्ल्याचें ह्या अहवालांत म्हणिल्लें। त्या काळांत गौतम अदानी हो संवसारांतलो चवथो गिरेस्त मनीस आशिल्लो। ह्या अहवालाक लागून भारतांत खूब बोवाळ निर्माण जाल्लो। ह्या अहवालाचो संसदेंत परिणामूय जाल्लो। सोनसोडो यार्डांतल्या कोयराक उजो लागपाची घडणूक परत बेरेस्तारा घडली। हे विशीं मडगांव उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटाच ताणें उज्याचेर उदक मारपाक सुरवात केली। हो उजो नेमको कसो लागलो हाचें नेमकें कारण अजून समजूंक शकलें ना। मात तो कोयराचो वयले राशीन लागिल्ल्यान तो कोणे तरी लायिल्ल्याची शक्यताय चड आसा। मडगांव उजो पालोवपी दळा कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सोनसोडो यार्डांतले प्रकल्पाची शेडी लागसारची तोडिल्लीं झाडां, घरांतलें आदलें सामान आनी कोयराची आनीक रास आसा। हे राशीक उजो लागिल्ल्याची घडणूक घडली। हे विशींची म्हायती उजो पालोवपी दळाक सुमार सकाळीं 4:15 वरांचेर मेळ्ळी। रोखडेच उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक सुवातेर पावले आनी उज्याचेर उदक मारून उजो पालोवपाचो यत्न केलो। मात उजो कोयराची राशी पोंदाक मेरेन गेल्ल्यान तो पालोवपाक आडखळी आयली। बार्देस मयडे पुला श्री रवनाथ देवळाचे दार फोडून भितर घुसून चोरांनी फंडपेटी फारायली। चोरांक ती फंडपेटी फोडपाक मेळ्ळी ना। देवळा सावन कांय अंतराचेर आशिल्ल्या न्हंयच्या पुला लागसार ही फंडपेटी सापडली। ही चोरयेची घडणूक आयज बेरेस्तारा सकाळीं 7 वरांच्या सुमाराक उजवाडाक आयिल्ली। सदचे भशेन एक शाळेचो भुरगो देवळांत फुलां अर्पण करपाक गेल्लो। ह्या वेळार देवळाचे दार उक्तें आशिल्ल्याचें ताका दिसलें। रोखडेच ताणें घरा वचून आपल्या पालकांक हे घडणुकेची म्हायती दिली। त्या भुरग्याचे आवय बापूय आनी थळावे लोक रोखडेच देवळांत आयले तेन्ना तांकां भितरली फंडपेटी गायब जाल्ल्याचें दिसलें। चोरांनी देवळाच्या दाराक आशिल्लें कुलूप मोडून उडयल्लें। तें कुलूप आनी तें मोडपाक वापरिल्ली लोखणाची सळी थंयच उडयल्ली। मजगतीं आयज सकाळीं 3 वरांच्या सुमाराक थळावो मनीस कामावेल्यान घरा वतालो त्या वेळार देवळाचें दार सारकें बंद आशिल्लें तें ताणें पळयलें। देखून सकाळीं 3 वरां उपरांत ही घडणूक घडली आसूं येता। तशेंच सकाळ जाल्ल्यान आनी फंडपेटीचें कुलूप घट्ट आशिल्ल्यान तें तोडपाक जमूंक ना आसूं येता असोय अदमास देवूळ समितीन उक्तायला। ही फंडपेटी 15 दिसां आदीं देवूळ समितीन रिती केल्ली। भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटनेन व्हड पावल उबारला। जमनी सावन सुमार 350 किलोमीटर उंचायेचेर अंतराळांत स्पेडेक्सच्या आनी स्पेडेक्स बी ह्या 2 उपगिऱ्यांक जोडपाक इस्रोक येस आयला। धर्तरी भोंवतणी भोंवपी हे 2 उपगिरे अचूक एकमेका कडेन जोडले। देखून अंतरिक्षांत उपगिऱ्यांची आनी अशा यानांची जोडणी करपी भारत हो संवसारांतलो चवथो देश थारलो। आतां मेरेन फकत अमेरिका, रशिया आनी चीनच्या अंतराळ संशोधन संस्था कडेन हें तंत्र आसा। फुडाराक चंद्रयान 4 मिशन तयार करतले। तातूंत चंद्रावेली माती आनी गुंडे धर्तरेचेर हाडटले। एक यान चंद्रावेली माती एकठांय करून ती माती कुपींतल्यान चंद्रा भोंवतणी प्रदक्षिणा घालपी दुसऱ्या एका यानांत पावोवन ती दुसऱ्या याना मेरेन पावयतले आनी मागीर ते यान ती कुपी धर्तरेचेर हाडटले। अशा मिशनाक अवकाशांत 2 यानांची जोडणी करप गरजेचें आनी आयच्या स्पेडेक्स मिशनांतल्यान ह्या तंत्रज्ञानाची चांचणी जाल्या। बॉलिवूड अभिनेतो सैफ अली खानाचेर बुधवारा राती 2:30 वरांचेर मुंबयच्या खार हांगच्या ताच्या घरांत सुरो हल्लो केलो। सैफाचे मानेर, फाटीचेर, हातार आनी हाताचेर सुऱ्यान हल्ले केल्यात। सैफाक रातचे सुमार 3:30 वरांचेर लीलावती हॉस्पिटलांत हाडलो। हांगा ताचेर शस्त्रक्रिया केली। सैफाचेर 6 फावटी वार केल्यात। तातूंतलो 2 घावे खोल आसात। फाटीच्या कण्या लागसार एक जखम आसा अशें लीलावती हॉस्पिटलाचे CEO डॉक्टर नीरज उत्तमानी हांणी सांगलें। हल्ल्या वेळार कुटुंबांतले हेर वांगडी खंय आशिल्ले हाची म्हायती सध्या उपलब्ध जावंक ना। करिश्मा कपुरान 9 वरां पयलीं इंस्टाग्रामाचेर स्टोरीचेर एक पोस्ट शेअर केल्लो। तिणें भयण करिना इश्टीण रिया आनी सोनम कपूर सयत पार्टी केल्ली। त्या तिगांयनी वांगडा जेवणूय जेवली। करिनानूय आपले भयणीची पोस्ट आपल्या अकाउंटाचेर परत पोस्ट केली। सध्या मुंबय पुलिसांनी सैफाच्या घरांतल्यान तिगांक चवकशे खातीर पुलीस स्टेशनांत व्हेल्या।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयची अस्मिताय राखपाक भाजप सरकाराक अपेस आयिल्ल्याचो आरोप विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी केला. गोंयांत 1967 वर्सा जल्मत कौल जाल्लो. गोंयाक आपली खासा वळख मेळिल्ली. मात ही अस्मिताय राखपाक भाजप सरकाराक शक्य जालें ना असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकर, गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास कामत, काँग्रेसीचो तुलियो डिसोजा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकारान केलो. 16 जानेवारी 1967 वर्सा गोंयांत जल्मत कौल जालो आनी गोंयाक एक वेगळी वळख मेळ्ळी. देखून दर वर्सा हो दीस अस्मिताय दीस म्हूण मनयतात. मात गोंयांत सद्याची स्थिती पळयली जाल्यार गोंयची अस्मिताय राखपाक भाजप सरकाराक अपेस आयला असो आरोप विरोधी पक्षाच्या कांय फुडाऱ्यांनी केला. गोंयची अस्मिताय शेणटा, सरकार गोंयकारांचे उरूंक ना आनी गोंयकारूच गोंयांत शेणला अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकराचें म्हणणें. विधानसभेत आश्वासन दिवनूय गोंय सरकाराक जल्मत कौल दिसाचो विसर पडिल्ल्याचें दिसून येता. जल्मत कौल म्हटल्यारूच अस्मिताय दिसा राज्य पावण्यार खासा कार्यावळ आयोजीत करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान विधानसभेच्या सभाघरांत दिल्लें खरें, पूण ह्या वर्सा अस्मिताय दिसा निमतान कसलीच कार्यावळ आयोजीत करूंक ना. पोरू पावसाळी अधिवेशनांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन 16 जानेर हो अस्मिताय दीस म्हूण मनोवचो म्हूण मागणी केल्ली. ताची मागणी विचारांत घेवन 16 जानेर हो अस्मिताय दीस म्हूण मनोवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिल्लें खरें, पूण ह्या वर्सा 16 जानेवारीक जल्मत कौल दिसा कसलीच सरकारी कार्यावळ जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. पोरू विधानसभेत दिल्ल्या आश्वासनाचो घडये मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक विसर पडला आसूं. दारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्या कडल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दुचाकीत चलोवप्याक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार एकल्याक गंभीर दुखापत जाल्या. ताची स्थिती हुस्को करपा सारकी आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अनवळखी गाडयेन दुचाकीक धक्को दिवन थंयच्यान पळ काडलो. तशेंच पार उजगांवां जाल्ल्या आनीक एका अपघातांत 2 जाणांक दुखापत जाली. दारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्या कुशीकच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दुचाकीत चलोवप्याक जागेरूच मरण आयिल्लें. जाल्यार दुसऱ्याक गंभीर दुखापत जाल्या. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. अनवळखी गाडयेन दुचाकीक धक्को दिवन थंयच्यान पळ काडलो. खांडेपार खुर्सा कडेन रस्तो हॉट मिक्सिंगाचें काम करपी कामगाराक एकल्यान दुचाकी मोखली. ह्या अपघातांत 2 जाणांक दुखापत जाल्या.
पर्यटन खात्याच्या पत्राप्रमाण मडगाव शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष म्हणून मडगावचो आमदार दिगंबर कामत हांची नेमणूक जाल्या. जाल्यार मडगाव कार्निवाल 2025चे अध्यक्ष म्हणून कामिल बरेटोची निवड जाल्या. बिरेस्तारा मडगाव नगरपालिकेची बसका जाली. त्या वेळार मडगाव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी ही माहिती दिली. मुख्यमंत्री एलपीजी सिलेंडर सवलत येवजणेखाला लाभार्थ्यांक दर म्हयन्याक 275 रुपयाचो फायदो मेळोवपा खातीर पुरावो म्हणून आधार कार्ड दाखोवप वा आधार ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया करप सक्तीची आसा. लाभार्थ्यांकडेन आधार कार्ड नासल्यार नवे आधार कार्ड जारी जाय मेरेन रेशन कार्ड, मतदान कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबूक, ड्रायव्हिंग लायसन्स वळखपत्र म्हणून वापरूं येता. हे संबंधी भौशीक पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याचे संचालक जयंत तारी हांणी जारी केल्ल्या अधिसुचोवणेन सरकारी सेवांचो लाभ घेतना आधार कार्ड वापरल्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येता अशें सांगलां. आधार कार्ड असल्यार लाभार्थ्यांक हेर कसलेच कागदपत्रा बगर थेट सेवा सहजतायेन मेळूंक शकता. हे येवजणे खातीर आधार कार्ड सक्तीचें केलां कारण ताका लागून थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यांत पयशे घालप सोंपें जातलें. फुडल्या सप्तकांत दिवचल पालिकेक नवो नगराध्यक्ष मेळटलो. रिते जाल्ले नगराध्यक्ष पदाचे सुवाते खातीर वेंचणूक जाहीर जाल्ली आसा. नवो नगराध्यक्ष कोण आसतलो ते विशीं दिवचलकारांची उमळशीक वाडिल्ली आसा. गोंयची चिकण मातयेपासून गणपतीची मूर्ती तयार करपी सुमार 300 कारागिरांक 1 कोटी मेरेनचे अनुदान फावो जाला. गोंय हस्तकला महामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण आल्लेकर हांचे हस्तुकी कांय जाणांक हे अनुदानाचे धनादेश भेटयले. फाटली बरीच वर्सां हे अनुदान पडून उरतालें. हांवें महामंडळाचो ताबो घेतल्या उपरांत वेळा भितर हे अनुदान कारागिरांक मेळटा अशें आल्लेकर हांणी सांगलें. पणजे मातयेपासून गणपतीची मूर्ती करपी कलाकारांक अनुदान भेटोवपाची कार्यावळ महामंडळाच्या कार्यालयांत जाली. ह्या वेळार प्रवीण आल्लेकर आनी महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक अजय गावडे हाजीर आशिल्ले. गोंयांत कारागिरांचो आंकडो दुपेटीन वाडचो हे खातीर सरकार यत्न करता. सगळ्यांक सरकारी नोकरी दिवप शक्य ना, देखून आपले कलेचो वापर करून स्वताची येणावळ तयार करची. जे गोंयांत आमचे कारागीर आसात तांचे जिवीत राखपा खातीर आमी यत्न करतात अशें आल्लेकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. भाजपाच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षाचे निवडी खातीर राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सल शुक्रारा गोंयांत येतले. प्रदेशाध्यक्षाची निवड करपा खातीर 59 मतदार मतदान करतले. शेनवारा भाजपाच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षाची घोषणा जातली अशी माहिती भाजपाचो मणियारो प्रेमानंद मांबरे हांणी दिली.
पर्या भूमिका देवस्थानाच्या वादान हिंसक वळण घेतले. भूमिका देवीच्या काल्या दिसा परतून एक फावट गांवकार आनी माजीक समाजामदीं जाल्ली वादावादी बरीच चडार पडली. थळाव्यांनी खुर्च्यो शेवटून मारले उपरांत पोलिसांनी लाठीचार्जूय केलो. हे सगळ्यांत 30 जाण काल जखमी जाले. फाटल्या म्हयन्यात भूमिकेच्या देवळा कडेन संलग्न आशिल्ले साखळेश्वराच्या सप्तकाक लागून गांवकार आनी माजीक समाजा मदीं केस्तांवां जाल्ली. बुधवारा परतून हे दोन समाजा मदीं भूमिकेच्या काल्या दिसाच परतून केस्तांवां. ही केस्तांवां उपरांत इतली चडार पडली की देवळाच्या आवाठान दंगलीचें स्वरूप आयिल्लें. पयलीं आक्रमक गटाच्या लोकांनी पुलिसांचेर खुर्च्यो शेवटून मारल्यो आनी उपरांत पुलिसांनी लाठीचार्ज केलो. हे सगळ्या हल्ल्यान 30 जाण जखमी जाले. पुलिसांची लाठीचार्जा उपरांत गांवकार आनी माजीक समाजाच्या लोकांनी फुडज्यो काडल्यो. सगळे वातावरण निवळे उपरांत परतून पुलिसाच्या बंदोबस्ताक देवदर्शनाक सुरवात जाली. पर्या भूमिका देवळाच्या वादांतल्यान जाल्ले मारबळे प्रकरणात वाळपय पुलिशेन 38 जाणां आड कागाळ नोंद केल्या. व्हिडिओ आनी फोटवान मारबळे करतना जे दिश्टी पडटात तांचे आड कागाळी घातल्यात. प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. पर्ये भूमिका देवळाच्या वादांतल्यान जाल्ले मारबळे प्रकरणात वाळपय पुलिशेन 38 जाणां आड कागाळ नोंद केल्या. भूमिका देवीच्या काल्या दिसा गांवकार आनी माजीक समाजा मदीं वादावादी जावन प्रकरण हाती भायर गेल्ले. कांय लोकांनी पुलिसांचेर खुर्च्योय शेवटून मारल्यो. तशेंच कांय लोकांक बरोच मारूय घालो. ह्या प्रकारा उपरांत पुलिशेन लाठीचार्ज केलो. दुसरे वटेन पर्येच्या गांवकार समाजाच्या लोकांनी मारबडे प्रकरणा उपरांत वाळपय पुलिशेन धडक दिली. गांवकार समाजाच्या लोकांक मारबडे करपी लोकांचेर जाता तितले बेगीन कारवाय करपाची मागणी ह्या लोकांनी केली. पर्या भूमिका देवळाच्या काल्यावयल्यान निर्माण जाल्ल्या वादाच्या फाटभुंयेर कडक पुलीस बंदोबस्त तैनात केला. सध्या स्थिती नियंत्रणात आसा. आदले दीस गांवकार आनी माजीक समाजा मदीं देवळाच्या अधिकारा वयल्यान केस्तांव जाल्ले. हे केस्तांव इतले चडार पडले की देवळाच्या आवाठान दंगलीचें स्वरूप आयलें. लोकांनी पुलिसांचेर खुर्च्यो शेवटून मारल्यो आनी उपरांत पुलिसांनी लाठीचार्ज सुद्दां केला. ह्या हल्ल्यान सुमार 30 जाण जखमी जाल्ले. उपरांत 38 जाणां आड पुलीस स्टेशनांत कागाळी नोंद केल्ल्यो. तिसवाडींतले कुमारजुवा मतदारसंघात येवपी प्रस्तावित बायंगिणी कोयर विलो प्रकल्पा वेल्यान परतून मंत्री बाबुशा आड थळावो आमदार राजेश फळदेसाय अशें चित्र. बुधवारा मुख्यमंत्र्याच्या हालतीना वेल्या बंगल्यार हे प्रकल्पा विशीं मंत्री बाबुशाची बसका जाली. बसकेक आमदार फळदेसाय गैरहजर. बाबुशान प्रकल्प वायंगिणी हाडूनच दाखोवचो म्हूण फळदेसायचें आव्हान. वायंगिणीचो प्रस्तावित कोयरा विलो प्रकल्प तो जावचे आदींच पेटला. बुधवारा मुख्यमंत्र्याच्या हालतीना वेले बंगल्यार हे प्रकल्पा विशीं बसका जाली. हे बसके उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना बाबुशान हे प्रकल्पाची जमनी काम ऑगस्टा सावन चालू जातले म्हूण पत्रकारांक सांगले. हे विशीं उलयतना भाजपाचो थळावो आमदार राजेश फळदेसायान बाबुशाक उजरावून काडलो. कापास्ताद आसा जाल्यार बाबुशान वायंगिणीचो कोयरा विलो प्रकल्प करूनच दाखोवचो, मागीर हांव पळयतां म्हूण फळदेसायाचें आव्हान. बाबुशान आपले बंगल्या फाटल्यान हो प्रकल्प घालचो म्हूण फळदेसायाचो सल्लो. वायंगिणीचो प्रस्तावित कोयरा विल्याचो प्रकल्प जातलो ताचे बुनयादी फातर बसोवपाचे सुवाळ्याक थळावो आमदार राजेश फळदेसाय आसतलो, मात उक्तावणाक आसतलो काय ना तें सांगपाक शकना. बाबुशाचो फळदेसायाक राजकी तोमणो. बुधवारा वायंगिणीचे प्रस्तावित कोयर विलो प्रकल्पा वेल्यान मंत्री बाबुश आनी कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसायचे बरेच पेटिल्ले. राजेशान बाबुशाक परत उजरावून काडिल्लो. आतां बाबुशाची फळदेसायाक परती जाप. प्रकल्पाचो बुनयादी फातर घालतना आमदार फळदेसाय आसतलो, मात उक्तावणाक तो आसत काय ना तें सांगपाक शकना म्हूण बाबुशाचो थंड भाशेन फळदेसायाक राजकी चिमटो. राजेशान नेटान मुख्यमंत्र्या वांगडा कितें तें उलयलो म्हूण सांगिल्लें. बाबुशान ताचेरूच बोट दवरीत बेडकीत मुख्यमंत्री अध्यक्ष म्हूण आशिल्ले हाचेर बोट दवरलें. मजगतीं काल सांजे बाबुश आनी फळदेसायच्या वादाचेर विचारल्यार मुख्यमंत्री मात ओगी.
देव बोडगेश्वराचे जात्रेंत एकल्यान 3 पुलिसांचेर सुरी हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यान रितेश महाली, विठ्ठल नागोजी आनी शरद हलजी ह्या 3 पुलिसांक गंभीर दुखापत जाल्या. तिगांकूय उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केल्यात. हल्लो करप्याक पुलिशेन ताब्यांत घेतलो. फुडलो तपास सुरू आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंतान मान्यताय दिल्या. गणकोर महामंडळाच्या बसकेत मुख्यमंत्र्यान हे धोरण मंजूर केले. तसेच स्क्रॅप यार्डांतल्या गाडयांच्या पावणींतल्यान 38,56,515 रुपयांचो महसूल सरकाराक मेळ्ळो. ते भायर कोयर व्यवस्थापनाच्या प्रशिक्षणा खातीर ऑनलायन अभ्यासक्रमांचें आयोजन केलां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो